हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू सगळी बरी. सो आम्ही हाय सगळी बरी. आणि आता ब्लॉगिंग कॉमेंट्स केला. आयचो डे तुमकडे शेअर करतले सगळें. काल हांवें हाफ वे ब्लॉगिंग स्टॉप केलें कित्याक थिंग नेबरागे सॉंग्स लायलोली आनी ते सॉंग्स लायल्यार म्हाका मागीर कॉपीरायट येता. आनी म्हाका वॉयस ओवर घालपाक इतलो बेजार येता. म्हाका लायक ना वॉयस ओवर घालपाक, कित्याक म्हाका उगडास आसना. हांव त्या मोमेंटाचेर कितें चिंत्तालें आनी कितें उलयता तें म्हाका कांय उगडास उरना. कित्याक हांव शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस. हांव कोणाक कितें म्हणून भायर गेलें जाल्यार तितलो टायमार म्हणून गेलें आनी मागीर म्हाका दिसतालें कितें म्हणलो तें म्हाका कांय उगडास उरपाना तशें. सो तितलो टायम म्हागेलो राग बायन तो तितलो टायम तशें आमगेलें. सो बाब गेले इस्कॉलाक, मामी गेल्या रिट्रीटाक आनी आतां ब्लॉग कॉमेंट्स कोता. सो आतां दाखयता तुमकां डेली कितें तें. सो आयज एक रेसिपी शूट करता हांवें. पनीर पराठा रेसिपी आयज डॅडीक करूं लायला पनीर पराठा. कित्याक पनीर हाडलेलो खूब तेंप जाला, तसो हांव केन्ना कोत्तोली म्हणून. आयज जाल्यार डॅडी म्हाका बेजार येता कित्याक हे शूट कंप्लीट केलें. आयज 3-4 कंप्लीट केले. आयज फ्रायडे न्हू, फ्रायडे सॅटर्डे संडे 3 दिसांचे केल्या. एक सिरीज केल्या, ते हांव कितें मुखार सांगता तुमकां. आनी आतां मामीन सुकोक गायला कितें तें वयचे पयलीं ना डॅडीन गायला आनी आतां तो मिस्टीक घेवन गेला. सो दाखयता तुमकां हांव कितें सुकोक गायलें तें. नाल्लाचें खोबरें हेका लागून तेल काडपाक आनी मिरसांगो. आनी हो चोय आतां येयलो, खंय गेलो रे हो येयलो सोयरो आमगेलो. सोयरो काय म्हणून कावडो तो येता अशे टायमाचेर. गेटीर बसना तो, गेटीर हांव उबी आहा न्हू तेका लागून वयर रावला. हय शिपरी दाखयता आपलें तोंड दाखयन खंय. सो सिरीज कितें ग्लॅम गर्ल चॅनलाचेर हांवें गर्ल्स रिलेटेड टॉक्साचेर हांवें व्हिडिओ घायला. 3 पार्ट केला. वायट डिस्चार्जा लागून. वायट डिस्चार्ज कित्या लागून जाता, तेगे रिजन कितें, तेगे क्युअर कितें, ते सगळे हांवें 3 पार्ट्सांनी व्हिडिओज घायलोले आहा. हो ब्लॉग येवचे पयलीं ते ब्लॉग्स ऑलरेडी येयले आसतले त्या चॅनलाचेर. इफ तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार थिंग वचून चोया. आनी कसले गर्ल्स रिलेटेड टॉक्स बी कितें जाय, टॉपिकेचेर उलयलेले हांव, थोडें इन्फॉर्मेशन कितें जाय जाल्यार बी फ्री गायज टू कमेंट. हांव तेंचेर बीन व्हिडिओज हाडटलें. आनी अशें म्हणल्यार हांवें अशें चिंतलां ना ती कितें म्हणटली कितें म्हणटलें तें कांय चिंतप ना आतां. कित्या म्हणीत तर त्या पयलीं न्हू हांव गर्ल्स रिलेटेड टॉक केलेलो हांवें पॅन्टी लायनराचेर ना पिरियडाचेर पॅम्परांचेर कितें पॅम्पर्स सॉरी पॅडाचेर रिलेटेड व्हिडिओज केले. तें म्हाका खूब कमेंट्स येयलोले नेगेटीव. आनी मागीर हांवें ते न्हू नेगेटीव कमेंट्स येयले जाल्यार म्हाका इतू वायट दिसलें आनी हांवें सगळे व्हिडिओज डिलीट मारले. म्हाजो व्हिडिओ लायलोलो हांव ह्या चॅनलाचेर चोयतालें ते व्हडले टीव्हीचेर बरें दिसता न्हू ते एक्टिविटीज गर्ल्स डे आवटाचे. सो तो डॅडी चोयतालो, आतां तो मिस्टीक घेवन गेला. सो हांव कितें सांगता तुमकां. सो तेर म्हाका अशें म्हणलें म्हाका खूब वायट दिसलें तें सगळे व्हिडिओ डिलीट मारल्यार. मागीर हांवें कितें चिंतलें व्हिडिओज केलोले हांवें कित्याक ते हेका लागोन की थोडीं भुरगीं आसता, थोडीं चेडवां आसता, तांकां ही इन्फॉर्मेशन दिवपाक कोण आसना. ती मागीर मोबायलाचेर सर्च करता आनी मोबायलाचेर सर्च करता तेन्ना ती कितें सर्च करूंक गेलो आनी तें मेळना तांकां. नाका जालोलें आनी कितें मेळटा. आनी वयल्यान हिंदीन आसता, हिंदी अर्दें समजना, अर्दें समजता अर्दें समजना. सो बींग गोवन कोण येयलो मिस्टू येयलो कसो दिसलो. बींग गोवन आमगे कोंकणी भाशेन हांवें ते व्हिडिओज केल्या. सो आमगे गर्ल्स आवट डे भुरगीं बाय अशें आहाय ती तांकां ते रिलेटेड व्हिडिओज जाय जाल्यार थंय वचून चोवपा जाता. पेरंट्स मागीर कोण व्हिडिओ चोयता तुमकां हांवें तो व्हिडिओ चोवपा जाय जाल्यार थंय वचून चोया. आनी डॅडीन सगळें प्रिपेरेशन करून दवरला. तो आतां गेला मिस्टी हाडून. सो हेच्या उपरांत तुमकां डायरेक्ट हांव रेसिपी दाखयता. ओके, प्रिपेरेशन दाखयता. सगळें डॅडीन रेडी करून दवरला. डॅडी गेला मिस्टी काडून घेवन. ते कळपा दिसा 2 पाटी वताय आमी. त्या म्हणल्यार हांव मागीर एडिटींग करता. तो येता म्हणल्यार हाफ तरी जातो न्हू. ओके, मागीर मेळटा गायज. तुमी आतां हांव म्हण तुमी बरी हांव बरो तुमच्या मनांनी. आयज हांव पनीर परोटा करता आनी दाखयता तुमकां. हें गंवाचें पीठ, बटर, कांदो, मिरसांग, कोथमीर पावडर, मिरसांग पावडर, मीठ, हळदीचो पावडर, गरम मसालो आनी चाट मसालो आनी पनीर ग्रेट करपाक जाय आनी कातरपाक जाय. आनी पीठ घालून पयलीं सेपरेट दवरतलो आनी हें कातरून तुमकां मागीर हें करतलो दाखयता. ग्रेटराचेर ग्रेट करता. हें बारीक आहा पळय तितून करपाचें, मोटें आहा तितून न्हू. हितून हें बारीक सारकें बारीक जाता पळय. मागीर तेजेर फोंड मारतलो. थोडें तेल घातलां आनी इल्लें मीठ उडयता आनी उदकान कालोवन दवरता.
कोणकोण हितून आता मिरसांग घातल्या, कांदो घालता. हितून मातसो कांदो हे केलो, गरम केलो. आता मातसो गरम करता हितून. आता हे आता हितून घालता सगळें भितर. मिक्सर सगळो घालता आनी बंद करता तेका. हे बंद करता आनी दवरता. मागीर हें लाट्टलो. आतां हें बंद करता पयलीं. हे आतां हितून लाट्टा तें. आतां हितून घालता तें तोय. एका मचको घातलो वयल्यान भाजताना. मातसो बटर घालून ते भाजता तेका. दोनी हातान मचको लायला आनी आतां भाजता ते. तुम्ही पहिलं काय केलं पाहिजे तुम्ही करा घराकडे आणि शेअर करा मित्रांनो. थँक्यू. आलू पराठा केल्याची मुखार रेसिपी चोयल्या न्हू. तेची आत मेळटा तुमकां. आतां ते बाबा हाडून वता आनी कितें जात ते करपा. चिकू हाडून वयता मागीर मेळटा. जे नेसल्या ते भायर ते वयता कितें दाखयता. आयब्रो करपा जाल्यार हाल काडटले. सो आयज ओपन मेवल्यार काडटले. चिकू न्हेसवयला. हे चिकू वॉट यू पुटींग दीस सॅन्डल सो दॅट सॅन्डल. सो आतां वयता आनी मागीर चोयता कशें कितें तें दाखयता तुमकां. ओके मागीर मेळटा. आनी थंयसर ताका मार्गांव वचून हें घाललेलें. हें म्हाका उदका बाटली हांव वयता तेन्ना हाती धरून वचचें पडटा न्हू. ताका लागून उदका बाटली घालपा हाडल्या ताका. आनी कितें खावपा वचो. आयज कांय घेवन ना खावपा. उदका बाटली घेयल्या. कुलच्या हांगाची व्हरता. कुलच्या सकयल कित्याक दवरला काय म्हणून हांवें कुलच्या दिवपाचो. लॉन्ड्रीन धुवपा दिवपाचो. मिरच्यो दितलो धुवपा. सो तो मिरच्योच्यान वचपा जाय म्हाका धुवपा. आनी तो न्हेसोयल न्हू तो लवता थिंगा. सॅन्डल घाल म्हळ्यार घालिना कशें. सो ताका न्हेसयता आनी मागीर मेळटा. थंय मिरच्यो पावले मामी थंय घेता ते दिवपाक गेल्या मामी. आनी तेन्ना थंय न्हिदलो. आंकडो न्हिदला तो. ताका घालता सारको कोता आतां. सद्याक तें जाला दिसता. वॉशिंगाचे ते आहले ते पयलीं आहले थिंगा वॉशिंगाचे. आतां ना पणजे ना दिवपाचे खंय तरी. ओके मामी येयली मागीर मेळटा तुमकां. I want bhaji puri. Yeah. Then what you want? Shira? What you want? Shira? Shira? Yeah. Shira not. Not there. Everything not there. And your coffee is not there. What are you drinking? What happened? Tonton? Nothing? Mimi is hungry. Told no? Bhaji puri? No, it's so. आमी पावली घरा आनी मेन गेलो ती आमी हेका लागून बाबान वोपा लागून. ताका कांय नाहलो घालपा. सगळे ते गेले जायन तेका आतां. सो दाखयता तुमकां एक एक कसले हाडला ते कितें हाडला ते. ओके फेस्ताच्या उपरांत हाडल्या
सॅटरडे हो संडे येतलो फेस्ता दिसा हो ब्लॉग येतलो सो ओके तुमकां दाखयता हांव कितें घालता तें बाबा ड्रेस कितें हाडटा तें ओके सो मुस्तफा घेयला भुरग्यांचे मिलिट्री कडेन आहा तो मुस्तफा ओके सो आनी काल्लार मेळोना म्हाका सो काल्ला घेयला तरी ताका म्हाज्या ड्रेसारूय मॅच जातलो सो हें एक ओके तेजे वयल्यान एक कोटी टाय आहा तेका ओके आनी पॅन्ट फेस्ताक घालपाचो हो फेस्ता तेका आनी संडे फेस्त आनी संडेचो व्लॉग येतलो हय घालून पळय रे तेका मातशें बुसको फिन सांगलोलें तेका पॅन्ट शर्टू घे म्हणून आनी पॅन्ट शर्ट तेका न्ही हाडलो आहलोली ते तितूंतले तेका एक बाहीन जायना सो तेका एकू पॅन्ट हाडल्या सो एकू हाडले तेका ब्लॅक पॅन्ट हांवें आनी तेका बेल्टूय येयला बाराबर कितें आहल्यार कोणाचें कितें आहल्यार इमर्जंसी कांय नाहलो ते कडेन म्हळ्यार आहा एक बाहीन जायना तुमगेले पाटी बाबागे क्लोथ्स काडप पळय हांवें दाखोवपा एक बाहीन जायना दोन दवरलेले म्हण सांगलो न्हू 7 जाल्यार घालता म्हणून ते बाहीन तेका जायना आतां हो एक हाडला बुसकोट ओके आनी दोनूय ब्लू हाडल्या आनी हो तेणें चूज केला दोना ताका हांवें 2-3 दिलोले काल्ला चूज कर म्हणून करूं ना तेणें हो केला हो तरी हांवें केलो तेका ब्लू आनी हो ओके सो आनी जालें आनी जालें आनी थोडेशें कितें शॉपिंग आहलो तें केलां आमगेलें मुस्कीट कलेक्शन मुस्तफा हिंग घेयला ओके आतां ब्लॉग हांव चोयता कशें कितें तें आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोता इफ तुमकां बोर दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटान सांगा कसो दिसलो तो आयचो दिसभराचो ब्लॉग प्लस रेसिपी पनीर परोटा मातशें डिफरंट टायप आमी कशें कोताय तें तुमकां दाखयलां सो ते बी रेसिपी तुमकां कशी दिसल्या ती सांगा कमेंटाचेर ती बरी दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट ओके बाय गायज